मिसाची सुरवात एक गायन गाऊया. आत्मियान सोतान बापा A5 पेज 3. Burkia buktin somlea Gayon koron yeta Viswas torun yeta Bapa mukar yeta Atmian sotan bapa Busung yetau tuka Atmian sotan bapa Busung yetau tuka. प्रीतीच्या बाबा भयणांनो, आज आमचे कांदे सायबिणीच्या परबेच्या नव्यानाचो 5वो दीस आनी आयच्या दिसा हे मिसाची भेट भेटयता आमचे सॅक्टर 5 ह्या सॅक्टर 5 वाठारांत रावतल्या दर एका कुटुंबाचेर देवाची उपोट बेसांव मागता. भुरगीं शिकतात तांचेर देवाची उपोट बेसांवां, आमच्या वावर धंद्याचेर देवाचो आदार, आनी जीं परदेसान आसात तांकां सगल्या वायटा वेगळ्यांतली निवारूंक देवा लागीं मागुया. तेच बरोबर ह्या आमचें मागणें चालूच दवरुया. कोविड-19 ही पिडा ह्या आमच्या वाठारांत अदीक प्रमाणान वाडत वता आनी म्हणूंक जाता परिस्थिती अदीक गंभीर जायत गेल्या. ह्या असल्या वेळार कांदे सायबिणीचे विणवणेन देवा लागीं मागुया की आमकां सगल्यांक ह्या वायटांतली निवारूंक आनी खेरीत भाशेन जीं पिडेंत आसात, कश्टावतात, हॉस्पिटलान आसात तांकां देवाचो इलाज बेगीनूच फावो जावंक. आमी आसांव ते सुवातेर भोक्तीन भावार्थान आनी खेरीत भाशेन मागण्याचे बोरतेन ह्या मिसा भेटेन आमी वांटो घेवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्या भावां भयणींनो, मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान शिसांचो एकवट तिरायता, तांकां मागणें करूंक शिकयता आनी आत्म्याचे बोरतेन आनी सुचोवणेन जिवंक तयार करता. आत्म्याचे बोरतेन जिवप म्हणल्यार आमचे भितर देवाचो आत्मो आसा. हें ताचें आसणें ओळखून घेवप आनी ताच्याच प्रेरणान जिवीत चलोवप होच पवित्र आत्मो आमचे सवें सदांच आसा, कित्याक जेजून तो आमकां दर एकल्याक बासायलोलो आसा. तर आमी पवित्र आत्म्याचे जागृतायेन जिवन ताचे सुचोवणेक सदांच उक्ती रावूंक आनी अशें पुनर्जिवंत जेजूचो उजवाड मारये भाशेन सगल्यांक विस्तारूंक ह्या मिसा भेटेन आमकां देवाचो आदार मागुया. मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या आमचे परबेक आमी तयार जाताना आमी तरेकवार भासांनी आमची तयारी केल्या जाय आनी थोडे दीस उरल्यात हे परबेक तयारी करपाक. ही तयारी न्हय फकत आमच्या भायल्या जिवितान, आत्मीक जिवितान, पूण समाजीक वाटेन जावं दी. कित्याक आमकां सगळ्यांक खबर आसा की पिडा हांगा थंय पसरल्या आनी हाका लागून जायते लोक आमचे भाव भयणां कश्टावतात. आयचो विशय बी आसा पवित्र आत्म्याचे सुचोवणेन, शक्तेन आमी बरें कितें करूंक जाल्यार हे पवित्र आत्म्यान आमकां सुचोवं की आमी दुसऱ्याचें जिवीत त्रासान घालिनासतना आनी आमच्या जिविताचो बरे भाशेन परामर्श करूंक देवान आदार दिवं. पूण जायते फावटी घोडी आमी चुकल्या. घोडी दुसऱ्याचो आदार घेवपाक, आदार दिवंक दुसऱ्यां घोडी किकोन केल्या. जायते फावटी घोडी आमी पवित्र आत्म्याचें बळ आनी शक्ती आमकां घेवंक ना. जेजूचो उजवाड जायते फावटी लोक दिता तो आमी नाकारला. हाका लागून
आमी आमची पातकांचो उगडास करुया. दोळे धांपुया. आनी पातकाची दूख धरून म्हणुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत भाग्योन सदांच सांकवार मरे सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुतकोर, सोमिया काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, क्रिस्ता काकुतकोर, सोम्या काकुतकोर. सोमिया काकुतकोर. प्रार्थूया. देवा आमच्या स्वर्गीच्या बापा, जेजूचे माये मारे बरोबर प्रार्थना करीत आसलोल्या तुज्या धर्मदूतांक तुवें पवित्र आत्मो दिलोय. तिचे विनोतीन तुजे थोर मोहिमेक फावो जाल्ली सेवा विस्वासी भक्तीन करूंक आनी उतरान आनी देखीन तुज्या नांवाचो प्रताप फाकोवंक त्याच पवित्र आत्म्यान आमकांय निरंतरी बोर म्हूण आमी मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता तो खरो देव पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. धर्मदूतांच्या इतिहासा वेलें वाचप. इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केलें तेन्ना जोली मोली शिंपडलोलो तो भावार्थी लोक फिनियेसेक, सिप्रुसाक आनी आंतोकियेक पर्यंत पावलो. पूण जुदेवां भायर आनीक कोणाकूच ती देवाचें उतर पुरगोटी नासली. पूण तांतलीं थोडीं जाणां सिप्रुसाच्या आनी सिरेनाच्या गांवचीं तीं आंतयोकेक गेलीं आनी थंय ग्रीक लोकांकूय सोम्या जेजूचें शुभ वर्तमान पुरगोटूंक तांणी सुरू केलें. सोम्यान तांकां आदार दिलो आनी जायतीं जाणां भावार धरून सोम्याची परतलीं. ही खबर जेरुजाल्याचे पवित्र सभेच्या कानार पडली आनी तांणी बार्नाबासाक आंतोकियेक धाडलो. थंय पावतोच देवाचें देणें पळोवन तो खुशाल जालो आनी सोम्यांक विस्वाशी रावूंक ताणें तांकां उर्बा दिली. कित्याक तो एक बरो आनी पवित्र आत्म्यान आनी भावार्थान भरलेलो मनीस आसलो आनी सोम्याचो पाटलाव करतल्यांची संख्या जायती चडली. उपरांत बार्नाबासाक पावलूक सोदूंक तार्सुसाक गेलो आनी तो मेळ्ळ्या उपरांत ताणें ताका आंतोकियेक हाडलो. एक आख्खें वरोस थंयचे पवित्र सभेन ते जियेले आनी पुस्कळ लोकांक तांणी शिकवण दिली. आंतोकियेक शिसांक पयलेच फावटी क्रिस्तांव म्हूण नांव पडलें. देवाचें उतर हें. देवाचें व्हड उपकार. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. परतून म्हणुया. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. पवित्र पर्वतार जें शार बांदलां तें सोरेस्पराच्या मोगाचें. जाकोबाच्या सगळ्या शारां नोगरां परस सियोनाच्या दारवंट्याची तो चड उपुरबाय करता. तुजे वडविके विशीं जायतें ताणें सांगून दवरलां. देवाच्या शारा. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. म्हाका वळखून बसतल्या मोदें राहाब आनी बाबिलोन हांव लेखतलों. तशेंच फिलिस्तिया, तीर आनी इथोपिया त्या शाराक जल्मल्यांत म्हूण लोक वळखतलो. पूण सियोनाक सगळीं माता म्हणटलीं. कित्याक आसा तितलीं शारां तिचीं बालां. ताणेंच बोवडत्या देवान सियोन शार तीर करून दवरलां. जबाब. सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात.
पोरसांचे पोट्टेर सोरेस्पोर अशें बरयता. ओमकी ओमकी पोरसां ह्या शाराक जल्मली आनी तांचे राजकुंवर नाचून गावून थंय भितर सरतले म्हणून तुज्या गोपान सोगल्यांक तिकाण. जबाब सोमेस लोकांनो देवाक वाखाणात. उद्गार Zui sorbes pohora, Zui sorbes pohora, Zui sorbes pohora, Zui sorbes pohora. म्हजी मेंढरां म्हजो तालो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. Zui sorbes pohora, Zui sorbes pohora, Zui sorbes pohora, Zui sorbes pohora. सोर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसो, जुवावा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोयमा तुका सोम्या. हिवाळ्याच्या सोमयार जेरुसाल्यान भेटवणेची परब चलताली. देव मंदिरान सालामोवाच्या तरांगणान जेजू भोंवतालो. तेन्ना ताचे भोंवतणी एकठांय जावन जुदेवांनी ताका म्हणलें, केन्ना पर्यंत तूं आमकां दुबावान दवरतलोय? तूं अभिषेक जाल्यार आमकां सारकें सांग. जेजून तांकां परतीपाळ केलो, तुमकां हांवें सांगलां आनी तुमी स्वत मानिनात. म्हज्या बापाचे नांवी हांव करतां आनी ती कामां म्हजी विशीं गोवाय दितात. पूण तुमी स्वत मानिनात, कित्याक तुमी म्हज्या मेंढरांतलीं न्हय. म्हजी मेंढरां म्हजो ताळो आयकतात आनी हांव तांकां वळखतां आनी ती म्हजो पाटलाव करतात. तांकां हांव सासणाचें जिवीत दितां, ती कदींच इबाड जावची नात आनी तांकां म्हज्या हातांतलीं कोण काडून व्हरचो ना. म्हज्या बापान ती म्हाका दिल्यान. तो सगळ्या परस व्हड आनी म्हज्या बापाच्या हातांतलीं कोणाच्यानूच तांकां काडून व्हरूंक जायना. हांव आनी बाप एकूच. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, आमी आतां पयलें वाचप आयकलां आनी शुभ वर्तमानूय आयकलां. आनी पयलें वाचप आमकां ह्यो घडणी आमकां खुणायता. भोव करून इस्तेवाक पिडापीड दिवंक सुरू केल्ले तेन्ना जेन्ना हो घेवन तिस्तेव ताका आमी मारतात, लोक जोळी मोळी शिपडटा. एक आटीच्यान तांचे जायते अत्याचार जातात. कोणाचेर? जी कोण इस्तेवाचें उतर आयकतालीं आनी इस्तेव कोणाचें उतर सांगतालो? जेजूचें. जे कितें जेजून बरी देख आनी शिकवण दिल्ली तो आमचो सोमी म्हूण तो लोकांक सांगतालो आनी लोक ताचें आयकतालो. पूण जेन्ना हे त्रास आयले ती हांगा थंय धांवंक लागलीं. तरी आसतना जेन्ना ती दुसऱ्या गांवांनी भोंवली आनी थोडीं जीं थंय जियेतालीं ती जेजूचें उतर परगटूंक फाटीं सरलीं नात. ती बोळ घेतालीं, काळजी घेतालीं आनी जेजूचें उतर लोकांक सांगतालीं. दुसरें म्हणटा तें, जेन्ना ती भायर वेतात ती कोणाक भियेनासतना सांगतात तेन्ना ती एक पावर असो आपणाच्या जिवितान एक अद्भुत एक बळ कशें अनुभवतात. तें खंयच्यान आयलें, कितें घडटा तांकां समजनासलें. पूण एक तांकां कळटालें, जें कितें चलयता, जें कितें ती करूंक पावता तें फकत पुनर्जीवन जाल्ले जेजू पासत. आनी हाका पुरावे दितात जावं ते आपोसल ताचे पाटलावदार आनी जे भाशेन ती साक्षी दिता, द वे दे आर गिवींग विटनस, तें सारकें तांकां वयर काडपाचें. कित्याक ती भियेनात. ती वचून सांगतात की जेजू सगलें कोत्ता म्हणून. थंय आतां बार्नाबास म्हणटा तो आमकां मेळटा.
तोय देवाच्या आदारान जाय ते काम करता, ताकाय विचून काडटात हे देवाच्या वावराक. जेजूचो पाटलावदार तो आनी बोळ घेवन दुसऱ्यांक भियेनासतना देवाचे उतर परगोटीत वेता. थंय ताका एक बुद्ध मेळटा. एक भाशेन ताका ओड येता की सावलूक मेळपाक, हो सावलू जो पिडापीड दितालो ताका तो भेट करूंक वेता. तारसूस हांगा रावतालो तो, थंय वेता, ताका मेळटा. हो सावलू जो मागीर आमी पावलू म्हूण वळखतात, तो त्या लोकांक मारूंक भोंवतालो, पूण आतां ताचें जिवीत बदललें. आतां तो ताका मेळूंक गेलो. ते दोगांयनी मेळून जेजूचें उतर परगोडटात. जायत्या जाणांक हें समजना, हो जो मारूंक वेतालो तोच त्याच मनशाचो पाटलावदार कसो जालो काय म्हणून. आनी तिसरें म्हणटा तें पयले वाचपान आमकां कळटा, अंतियोकेन हांगा की पयले पावटी जी कोण जेजूक ताचो पाटलाव करतालीं ताका क्रिस्तांव म्हूण ती आपणाक नांव दितात. तेज्या पयलीं आपणाक क्रिस्तांव कोण म्हणिनासलो. ती म्हणटाली आमी जेजूची पाटलावदारां, ऑर द फॉलोवर्स ऑफ द वे, वाटेची पाटलावदारां, कित्याक जेजून म्हणल्यार आपूण वाट, सोत आनी जिवीत. पूण आतां ती एक नांव दितात आपणाकूच, म्हणजे जो कोण जेजूक पाटलाव करता ताका आमी क्रिस्तांव म्हणटलीं, आनी हें नांव तांकां मेळटा. आमी तो शुभ वर्तमानान गेले जाल्यार थंय आमकां पयलींच वळ मेळटा, भेटवणेची परब चलताली. आनी ह्या संदर्भान हें की वस्त घडटा, दॅट वॉज द फिस्ट ऑफ डेडिकेशन. आनी हें जें कितें घडटा तें त्या संदर्भान, इन दॅट कॉन्टेक्स्ट, की ते लोक येवन म्हणटा जेजू तूंच तर तो अभिषेक आनी तूंच तो येवपाचो आसलो जाल्यार मातशें आमकां सांग, आमकां आनी दुबाव नाकात. जेजू म्हणटा कितले फावटी सांगपाचें तुमकां, हांवें सांगलें तुमकां आपुणूच तो, पूण तुमी आयकोनात. कित्याक तुमी म्हजी मेंढरां न्हय, यू आर नॉट माय शीप. म्हजी मेंढरां आसलेलीं जाल्यार आयकतलीं आसलीं. ती म्हाका म्हजें कितें सांगता तें आयकून दुसऱ्यांक परगोडटलीं आसलीं. दे वील बिलॉंग टू मी, लिसन टू मी एंड प्रोक्लेम. तुमी करिनात. तुमकां तुमी हांव जें कोत्ता मिलाग्र्यो त्योच जावन आसा गोवायकी की हांव देवाचोच पूत म्हणून, पूण तुमकां तेवूय स्वत मानूंक नाका. आपूण आनीक आनी कितें करूं. आनी मागीर म्हणटा तो पळय, जीं कोण म्हजे सांगाता जियेतात ती सदांच उजवाडान, तांकां कोण चोरून व्हरचो ना. नोबडी वील रॉब देम फ्रॉम मी, कित्याक ती म्हजे बरोबर जियेतात. आनी कोणाकूच तांकूय आसची ना तांकां चोरून व्हरोंक. नोबडी वील एवर हॅव गट्स टू रॉब देम फ्रॉम मी. आनी हांव म्हज्या मेंढरां केन्ना सोडचोय ना. आय विल नॉट लीव देम अलोन. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्या आयचो नोवेनाचो विशय जावन आसा मारिया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या उजवाडान, आत्म्याचे बरतेन आनी सुचोवणेन जियोंक देख. आत्म्याचे बरतेन, विथ द होल पावर, विथ द होली स्पिरीट पावर वचोंक मुखार पवित्र आत्म्याचे बरतेन. आनी हें की पयले वाचवान आमकां मेळटा. जरी तो तांकां बळ मेळटा, देव बापान संवसार रचलो, देवाचो पूत संवसारांत आयलो, मेलो, पुनर्जीवन जालो, आनी आतां जें कितें तांचे मदें घडटा तें पवित्र आत्मे उद्देशून घडटा. आनी ताच्या बळान ती मुखार वेतात. जरी तो तांच्या मनशाक मार घालतात, जिवेशी मारतात, इस्तेवाक जिवेशी मारलो, फातरायलो, तरी आसतना ताचें जें उतर आयकतालीं ती देवाचें उतर परगटून मुखार वेतात. आनी हें की पवित्र आत्म्याचें बळ, ज्या ज्या मनशाक पवित्र आत्म्याचें बळ मेळ्ळां ती केन्नाच फाटीं सोडली ना. दे बिलीव्ड इन होली स्पिरीट आनी ती मुखार वचत रावल्या. पवित्र आत्मो जालो बळ दिवपाचो एक हात्यार. दुसरें म्हणटा तें पवित्र आत्मो सुचोवणी दिता. ही गिव्स कावन्सेल. आनी हाका लागून आमकां मेळटा बार्नाबास जो थंय आयलो तो सावलूक मेळोंक वेता. आतां सावलूचें जिवीत बदललें. आतां तो सावलूक मेळोंक वेता. बरी बुद्ध, बरें जें कितें गिन्यान आसा, सुचोवणी आसा, त्यो सदांच पवित्र आत्म्या कडच्यान आमकां मेळटा. आनी तिसरें म्हणटा तें
पवित्र आत्मो आमचें जें अस्तित्व आसा तें सदांकाल तेच भाशेन सांबाळूंक आदार दिता. इट हेल्प्स अस टू सस्टेन आवर आयडेंटिटी. आनी आमचें आयडेंटिटी अस्तित्व कितें? बावतिजमाचें दिल्लें त्या दिसा तावन आमकां मेळ्ळलें तें अस्तित्व की आमी देवाचीं भुरगीं. वी आर एडॉप्टेड चिल्ड्रन ऑफ आवर लॉर्ड. त्या दिसा तावन आमकां पवित्र आत्मोय आमच्या काळजांत आयला. आमची पातकां धुयलेलीं, आमकां नवी रचना केलेली, आमकां क्रिस्ताची यादनीक, राय आनी प्रवादी म्हूण मागलेली. आनी त्या दिसा तावन आमी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान आमी मुखार वेता. आनी तो जावन आसा आमचें अस्तित्व. ही हेल्प्स अस टू कंटिन्यू आयडेंटिटी. जितले जितले फावटी आमकां त्रास कशे येतात आमच्या जिवितांत, पवित्र आत्मा आमकां बळ दितलो. जरी तर ह्यो वस्तू आमकां मेळटल्यो, बळ, बुद्ध आनी अस्तित्व आमच्या जिवितांत, जाल्यार जें पवित्र पुस्तकान ह्या शुभ वर्तमानान मेळटा तेंवूय गरजेचें. ह्यो हांव उपरांत सांगता त्यो, आतां सांगता त्यो वस्तू तर नात जाल्यार बळ बी मेळपाक जाय तें कठीण. आनी खंयच्यो त्यो वस्तू? पयलें म्हणटा तें जेजूचेर भावात दवरपाक. वी हॅव टू बिलीव हिम. जरी तर ह्या पयलीं क्रिस्तांवांक बळ मेळ्ळें, दे बिलीव्ड इन जीजस एंड होली स्पिरीट. जरी तो तांकां तो तें स्वत मानूंक अवघड जालेलें, कोणूच ते वाटेन वेचो नासलो. आनी कित्याक तांणी स्वत मानलें? कित्याक तें जावन आसा स्वत. इट वॉज अ ट्रूथ एंड इट इज अ ट्रूथ. स्वत केन्नाच फटींगपणान बदलना. आनी जे कोणाचे दोळे ह्या स्वतान उक्ते जातात तांच्यांनी ते स्वत नाकारूंकूय जायना. आनी हाका लागून फोट मारचे सुवातेर, नाडकां करचे सुवातेर तो मनीस जीव दिवंक तयार जाता. आनी हाका लागून ते मनीस त्या तेंपार मरून गेले जेजूक लागून. बिकॉज दे बिलीव्ड. तांणी विस्वास दवरलो. दुसरें म्हणटा तें दे डेडिकेटेड. आमी आतां शुभ वर्तमान आयकलां, देर वॉज अ फिस्ट ऑफ डेडिकेशन. भेटवणीची परब चलताली. मोगाळ भाव भयणीनो, आमी जायते फावटी आमी शुभ वर्तमान लेगून वाचलां, पवित्र पुस्तकान आमकां मेळटा. हें भेटवणी खूब गरजेचें आसलेलें. आदल्या कोरारान वचून ह्या महायाज्ञिका कडेन दितालीं, देवाक भेटयतालीं. साम्युएल, प्रभादी साम्युएल ताकाय भेटयल्लो आनी जेजूकूय भेटयल्लो. आनी आमी मिस्तारान लेगून आमकां मेळटा की जेजूक देव तेंपळान भेटयल्लो. ही वॉज डेडिकेटेड टू गॉड. मोगाळ भाव भयणीनो, आमकां भावार्थ आसा, पूण आमी तर आमचें जिवीत जेजूक भेटोयनात. इफ यू डू नॉट सरेंडर जाल्यार जायते त्रास जातले. कित्याक? हांव तर म्हजें जिवीत जेजूक भेटोयना म्हणगे थंय कितें तरी चुकता, कितें तरी आडकूड आसा, कोण तरी मदें येता. आनी तिसरी वस्त म्हणटा ती मागणें. भावार्थ आसा, जेजू कडेन भेटयला लेगून, पूण मागणें ना, चुकतात आमी. कित्याक मागणें जावन आसा तें कनेक्शन. ती एक सोयरी गोत जी आमकां गुंतून दवरता आमच्या देवा लागीं. जरी तर ह्यो 3 वस्तू नात, पयल्यो 3 वस्तू मेळपाक भोव कठीण. आमकां आमचें अस्तित्वूय आमकां मेळचें ना. वी वील बी स्टील इन अ कन्फ्युजन, इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्युज्ड मायंड, की आमकां व्हडलें जाणा जावपाक हांव कसलो क्रिस्तांव, कितें करता, कात करता, समजोचें ना. बळ मेळचें ना. वी वील नेवर गो टू प्रोक्लेम. आमकां बुद्ध मेळूंक त्रास जातले कित्याक वी नेवर इन सिंक विथ आवर लॉर्ड. देवाचे येवजणे प्रमाणे आमी चलनात, आमी आमच्या देवाक गुंतून नात. जाल्यार देव कितें सांगता तें आमकां कशें कळटलें? इट वील बी व्हेरी हार्ड. जावचें ना. मोगाळ भावा भयणीनो, ह्यो वस्तू तर आमी बारीकसाणेन नियाळ केल्यार मारयेच्या जिवितान मेळटात. पयले सुवातेर तिका काळजीदारपण पवित्र आत्म्यान दिलें. तिका जेन्ना सांगलें, पळय तूं देवाच्या पुताची माय जावची आसा, ती भियेली. शी वॉज अफ्रेड. कितें तें तिका समजनासलें. कोण उलयता? बोडवो गाब्रिएल उलयता वा आपूण सोपोन पळयता? कांय समजनासलें. पूण थंय मागीर आज गाब्रिएल म्हणटा, पळय द पावर ऑफ होली स्पिरीट वील ओवरशॅडो यू. पवित्र आत्म्याचो कृपा तुका भरतेली देण्यांनी, तुका पांगुरतेली. जाल्यार तूं भियेनाका. आनी आंकवार मारयेन हे आपणाच्या जिवितांत अनुभवलें. दुसरें म्हणटा तें
काउन्सेल बुध खरेंच ही बुध पवित्र आत्मे वरवीं तांकां जायत्या जाणांक मेळ्ळी पयले सुवातेर खरेंच हो जुजे म्हणटा तो पोती म्हूण म्हज्या जिवितांत घेवचो ना शाल आय टेक हिम ऑर नॉट आनी जुजेन आंकवार मारयाक म्हजी पोती म्हूण घेवची ओ ना हें सगलें देवाचे येवजणे पोरमणे तांकां भोव पवित्र बुध दिली पवित्र आत्म्याक आनी खरेंच ती एकठांय आयली आनी ताका लागून ही सोडवणीची जी येवजण आसलेली ती थाऱ्यार पडपाक पावली आनी तिसरें म्हणटा तें अस्तित्व द आयडेंटिटी आंकवार मारयाक गोडे कांचाबूल जाली भियेली पूण ती जाणा आसली आपणाचें अस्तित्व सोदूंकूय त्रास आसतले म्हणून ताका लागून बागून सिम्मा म्हणटा ताका आर पार तुज्या काळजांतल्यान एक तोरसाद वित्तेली यू विल बी ऑलवेज ऑन अ जर्नी टू नो हू यू आर अँड वॉट इज युअर प्लॅन वॉट इज गॉड्स प्लॅन फॉर यू आनी खरेंच ती दर दिसा गोळी चिंतताली हो म्हजो पूत न्हय पूण गोळी पोत्तून त्रास जाता हो देवाचोय पूत न्हय कुळसार मरता तेन्ना कोणी चिंतताली आसतली कोणेच ताणें मरोंक जाय म्हज्या पुतान कांय करिनासतना पूण मागीर परतून तुबा येतालो जायत हो देवाचोय पूत न्हय आनी ती जाणाय आसलेली आनी ही आख्खे वाटेन तिणें तिचें अस्तित्व सोदून काडलें की आपूण आनी कांयच न्हू आपूण चालती बेश्टी चाकोन आय एम हँडमेड ऑफ माय लॉर्ड म्हज्यान कांयच करूंक जायना तो सांगता तें हांव करतलें अँड दॅट इज माय आयडेंटिटी हांव जरी तर म्हज्या देवाक गुंतून आसा तो कितें सांगता तें हांव करतलें मोगाळ भाव भयणीनो जरी तर ह्यो वस्तू आमी पळयल्यात तेंच जाल्यार आमी पळयल्या जाल्यार मारिया आपणाच्या मागण्यांतूय गुंतून आसलेली जरी तर हें बळ आनी हें सगळें तिका फावो जालां कित्याक ती आपणाच्या जिवितान मागणें हाका पयलो वयलो जागो दिल्लो तें दुसरें म्हणटा तें तिणें देवाक सत मानलो खरें सत मानलो बोडवा गाब्रियल आपणाचो कोण भूत काय अशें बी कांय विचारूंक ना एक पावटी तिका सांगलें अशें अशें घडटलें तिणें म्हणलें बरें हेच भाशेन म्हज्या जिवितांत जावं दी जे भाशेन तुवें सांगलां तें हांव आनी तुका प्रश्न विचारिना घोडी आसात भितर पूण हांव आनी विचारिना आय ट्रस्ट यू आय बिलीव यू लेट मी कंटिन्यू दीस जर्नी आनी तिसरें तिणें आपणें जिवीत ओरपिलें शी डेडिकेटेड हर लायफ नॉट ओन्ली लायफ आपणाचो कुस्वो भेटयलो जिवीत भेटयलें कुस्वो भेटयलो ह्या कुस्व्यान आपणाच्या देवाच्या पुताक सुवात दिली आनी हे हो कुस्वो जावन आसा पयलें ताबेर्नाकल जंय जेजू जियेलो तो जेन्ना कुस्वो रितो जाता तेन्ना संवसाराक हांगा एक फळ मेळटा आनी आमकां देवाचो पूत मेळटा द मोमेंट द वूम इज एम्प्टी वी गेट अ फ्रूट ऑफ दॅट वूम दॅट इज द लॉर्ड जीजस आनी जेन्ना जेजूक फोंडांत घालतात आनी फोंड जेन्ना रितो जाता तेन्ना आमकां स्वर्गीचें फळ मेळटा when he's been put in a tomb and when the tomb gets empty we get fruit in heaven मोगळ भाव भयणीनो ह्याक वार मारीन आपणाच्या जिवितान केलें आमी आयज ही परब समारंभाक तयारी करता आंकवार मारेची परब आनी ती उजवाड हाचेर बाबतीन जायते कोणायता आनी हांगा आमच्या आयच्या विशयांत आसा मारिया जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाच्या उजवाडान जेजूच्या पुनर्जिवंतपणा उजवाडान आमकां पवित्र आत्म्याचे बरतेन आनी स्फुर्तेन सुचोवणेन आमकां आदार दितेली आनी खरेंच जेजू म्हणटा पळय हांव म्हज्या कोणाक चोरूंक दिवचो ना आय वील नेवर अलाव माय पर्सन माय ओन टू बी रॉब्ड आनी केन्ना चोरूंक जाता जेन्ना काळोख आसता तेन्ना बोव सोंपें जाता दिसाचें चोरतात ना न्हय पूण चोरप जायते फावटी रातच्या वेळार जाता कित्याक काळोख आदार दितात चोरूंक जेन्ना जेन्ना आमी मनशां कशीं काळोखान जियेतात आमकां कडेन सुर्य उदेला तो दिसता आनी आमकां दिसता उजवाड आसा पूण आमच्या आत्मीक जिवितांत काळोख आसा आमकां चोरूंक कोणूच येतलो एनीबडी वील कम टू रॉब अस एंड स्टील अस फ्रॉम आवर लॉर्ड आनी खरेंच तें जाता आनी जातलें कित्याक जरी तर आमच्या जिवितांत मागणें ना आनी आमच्या देवाक आमी गुंतून नात आनी आमी आमचें जिवीत ताका ओरपून दिवंक ना आमकां कोणूच चोरून वेतलो एनीबडी वील रॉब अस
ताका लागून जेजूच्या उजवाडान जिवंक गरजेचें. उजवाड मेळटा जेन्ना आमी आमचें जिवीत आमच्या देवाक ताचे सोयबान गुंतून दवरतात तेन्ना. मोगाळ भाव भयणीनो, आतां आमी आमचें नियाळ करुया. आमी कितलीं जाण दुसऱ्यांक घोटाय दितात? हाव मेनी ऑफ अस बिकम एन एजंट ऑफ स्ट्रेंथ टू अदर्स? पवित्र आत्मा आमकां घोटाय दिता, स्फूर्ती दिता. आमी दितात काय? वो आमी दुसऱ्याचें बळ तोडून मोडून उडोवपाचें काम करतात? जाता, जायते फावटी घडटा. कितल्या जाणांक आमी गाळयो मारतात, मुटयो मारतात, थापटाय मारतात, खबरो करतात, बळ मोडून उडयतात. आत्मीक जिवितांत हांव एक म्हज्या जिवितांत चलना तो चलना, दुसरो चलता ताकाय की कोण कोत्ता. दुसरे म्हणटा तें कितलीं जाणां आमी दुसऱ्यांक बरी बुद्द दितात. थोडे जाण गोंयकार आसात, आमचे भाव भयण आसात, जी एकामेकाक कादा दितात. बाबा चल तूं मुखार वच, पयशे जाय हांव दितां, शींक वाड, धंदो करूंक जाय, ओके. पूण जायतीं जाण आसात, दुसरो मुखार वेता जाल्यार आमच्यान तें पळोवंक जायना. आनी कोण बुद्द घेवपाक आयल्यार हांव ताका दुसरीच बुद्द दितां, कित्याक म्हज्यान चोवपाक जायना. तीं वयर सोदतात तीं. तिसरें म्हणल्यार अस्तित्व. म्हजें अस्तित्व कितें? वॉट इज माय आयडेंटिटी? आमकां आयडेंटिटीच नासलेल्या भाशेन आमी क्रिस्तांवां खरी, पूण कितलीं जाणां आमी तयार आसा जेजूचे भाशेन जिवंक? जायना आमचे लागीं. आसा ना, आमकां बळ ना. वी फेल. जरी तर आमकां फाल्यां तर कळ्ळें आमचे घरा भायल्यान कोणाकूय तरी कोवीड जाला म्हणून, कितलीं जाणां आमी जेवण घेवन वेतलीं? वेची नात. वी वील फेल देम. जावचें ना आमचे लागीं तें बळ ना. आनी हाका लागून आमचें अस्तित्व कितें तें आमकां खबर ना. वी डोंट नो आवर आयडेंटिटी. आयडेंटिटी ऑलवेज, आमचें अस्तित्व सदांच हें गुंतून आसा जेजूक, जो कुर्सार कळयला थंय. जरी तो कुर्सार मेला, तें जावन आसा म्हजें अस्तित्व, की म्हाका हांगा सॅक्रिफायस करूंक धाडला. आय नीड टू वॉक दॅट पाथ. दॅट इज माय आयडेंटिटी. क्रॉस इज माय आयडेंटिटी. जिजस इज माय आयडेंटिटी. जरी तो जेजू म्हजें अस्तित्व, जाल्यार हांव दुसऱ्यांक गाळयो मारतलो, दुसऱ्याक किकोन कोत्तलो, दुसऱ्याची प्रॉपर्टी चोरतलो, केस्तांव कोत्तलो, दुसऱ्याचे कोर्टांत वतलो. आतां कोवीड जावन जायतीं जाण मेलीं. कितलीं जाण घडये कश्टावतालीं प्रॉपर्टी आपणाचे नार करूंक, घडये आतां मेळोंक ना. त्या बदला दुसऱ्यांक बरे भाशेन जियोवपाक आमकां सोयेग मेळ्ळो, तो सोयेग आमी वापरला काय? जरी तर आमी हे बुद्ध बी जाय जाल्यार आमकां गरजेचे देवाच्या मागण्यान रिगोवंक आनी ताचे भितर गुंतूंक, ताच्या जिवितांत गुंतूंक एक आडकोड म्हणटा तो आमचो इगो, आमचें व्हडपण, आमची नसाय जायना आमचे लागीं सोसूंक. जितले फावटी आमी तर चुकता आनी आमकां खबर आसा म्हजे लागीं हें व्हडपण आसा, प्रायड आसा आनी नसाय आसा, हांव जेजूच्या सोयमान गुंतलोली ना. आय एम नॉट बीन इन टू द लायफ ऑफ माय गॉड. जायना. कित्याक ताच्या जिवितांत गुंतलो आनी म्हजें जिवीत ताका भेटयतलो जाल्यार हांवें म्हजें पुराय अर्पण करूंक जाय. जरी तर हांव म्हणटा म्हजें हें फकत हांव कश्ट तुका दिता जेजू, सूख हांव तें म्हाका दवरता, आय हॅव नॉट गिवन माय फुल्ली लायफ टू हिम. दिवंक ना. आनी हांव थोडे दवरता म्हाका कित्याक ही म्हजी आस, हें म्हजें व्हडपण, म्हाका जें बरें आसा तें जाय, कम्फर्ट लेवल म्हाका तेंच जाय. जेजू तें तुका नाका. तूं कश्टोवपाक सोदता, हें म्हजें कश्ट घेवन तूं कश्टव आनी कितें बरें आतां दी म्हाका. बट आय वील नॉट गिव यू माय हॅपिनस. हांव खुशाल आसा तेन्ना तुजें नांव घेवचें ना, कित्याक हांव खुशाल आसा. आय वील फॉरगेट यू. कश्ट आसल्यार हांव रडटलीं, दिमी मारतलीं. आनी हाका लागून हांव गुंतलोली ना. आय एम नॉट इन टू यू. आय एम नॉट डेडिकेटेड माय लायफ. आनी शेकी आमी थंय जेजू गुंतून ना जाल्यार एनीबडी वील रॉब अस. कोणूच चोरून वतलो, संवसार जाल्यार झोंपय मारून वतलो. आनी हाका लागून हे आमी परबेक तयार जाता. आमचे सायबीण मायचे उजवाडाची आमकां ती एक खुणा जावन आसा. त्या उजवाडांत आमी आसची ना. वी वील बी नेवर इन लायट, वी वील बी इन डार्कनस. आनी कशें कळटलें? घरा आमचें पळोवया. आमी कितले फावटी आसतात तीं. आमी केन्ना फकाणां कोत्तात काय आमचींच एक जोक कोत्तात. कॅन वी लाफ, कॅन वी स्मायल इन आवर फॅमिली? जायना जाल्यार चोरून व्हेलें तुमकां. जेजू सांगतालो आपणाक कोणूच व्हरोन दिवचो ना, पूण व्हेली तुमकां. बिकॉज आय कॅनॉट स्मायल इन माय फॅमिली. जायना. दीस रात घडये रडटा.
कित्याक? बिकॉज इट इज माय चॉयस. हांवें दिला म्हाका चोरून दिवपाक. पाप साहेब बरो म्हणटालो, नेवर अलाव युअर सेल्फ टू बी रॉब्ड ऑफ होप, रॉब्ड ऑफ लव, रॉब्ड ऑफ फेथ. चोरून व्हरोंक दिनाकात. हीच करप आमी मागुया देवा लागीं की मारिया, आमचे माय, तूं ह्या जेजूच्या उजवाडान तुवें जायतें केलें, आमकां तो उजवाड दी. पवित्र आत्म्याच्या बळान तुवें तुजें जिवीत मुखार व्हेलें, आमकांय पवित्र आत्म्याच्या बळान जिवितांत चलपाक आदार दी. आमेन. आमी सगलीं उबी रावया आनी ह्या वेळार थोड्यो आमच्यो गरजो आमच्या देवा मुखार आमी दवरुया. आमच्या धर्मीक वडिलांनी आत्म्याचे जागृतायेन जिवंक आनी पवित्र आत्म्याची शिकवणेन पोरजेक ही ताच्या आसण्याची जागृताय ओळखून घेवंक शिकोवन तांकां देवाचो आदार मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. कालच्या दिसा निवडून आयलोले आमचे नगरसेवक देवाचे भिरांतीन जिवन आनी अशें आमच्या दर एका वाड्यांनी आनी पुराय वास्कोन वेगळोचार पयस दवरून सगल्यांच्या हिता खातीर ते वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. आमी सगल्यांनी पवित्र आत्म्याचे जागृतायेन जिवन आमी आमचें तशेंच दुसऱ्याच्या जिवितांत नवसरणी हाडूंक वावरूंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आमची काकूत कर. कोविड-19 ही पिडा अदीक प्रमाणान आमच्या वाठारांत वाडत वेता. हे परिस्थितींत आमी एकामेका पासत अदीक आनी अदीक मागूंक आनी त्याच बरोबर फावो ते उपाय चालीक लावंक आनी अशें एकामेकाचे सुरक्षे खातीर आमी जबाबदारेन जिवंक आनी पिडेंत आसलोल्यांक देवाची पेकोवणी फावो जावंक मागुया. दयाळ बापा, तुझ्या भुरग्यांची मागणी आयक आनी आमची काकूत कर. धन्य देवा, ही थोडी मागणी आमी तुजे पांयां सरशीन दवरल्यान ती आमकां आंकवार मारयेचे विनवणेन आमकां लाभूय मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. दाना तयारीच्या वेळार गायन गावया मातयेचे भांगार करूंक C24 पेज 38. मातयेचे भांगार करूंक शोकताय तूं एकाच सुत्रा. माती धूळ आमचे जिणे भांगार कोर पवित्र आत्म्या. दयाळ बापा, भक्तीपोणा किरकोळ होलक्या जिविताचे दुखा वोमता आमचे वरदा. दुखा वोमता आमचे वरदा. म्हज्या मोगाळ भाव भयणीनो, हे म्हज्यान तुमचें बलिदान सोरपोत वेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानाक आनी मोहिमेक आमच्या न्याके पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवन जेजूच्यान आमच्या मोगाळ बापा बागयोंत आंकवार मारयेचे कुशीन घेतलोली आपली कूड आनी रोगो तुका ओपून आमच्या सोम्यान कोर्सार आपणाचेंच बलिदान केलें. तेंच बलिदान आज बागयोंत मारयेक मान दितना आमी तुका भक्तीन समर्पिता. आनी जेजूच्या मनशा स्वयंबाचो आदार आमच्या ओसोक स्वयंबाक निरंतरी मेळो म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आमची काळजां उबारूया आमी ती सोर्वेस्पोराक थंय उबारताव सर्वेस्पोराक आमच्या देवा दिनवासुया ओयोशे आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा तुझ्या भक्तांच्या वैभवा खातीर तूं अजापवंत म्हूण ओळखून आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो भाग्यवंत आकार मायेचो भक्तीन आमी आज उगडास करता आनी तिच्या दिनवासीचें गीत गावन तुजी कोणवाळाय आमी वाखाणटा शेकान शेक प्रितुमेचेर कितली वर्ती तुजी विजमिता सर्व काळी मनशांताय कितली अप्रिमी तुजी दयाळाय तुजे ल्हानवीक चाकोरणीचेर काकलुतीन तुवें नदर घाली आनी असो सोडवणार मनशा कुळाचो तुजो पूत जेजू क्रिस्त आमचो सोमी तिचे वरवीं आमकां फावो जालो ताचे उद्देशी देवदूतांचो दोलबार संतोशान तुका वाखाणटा स्वर्गार तांच्या वाखाणीक आमचेय ताळे मेळून आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता Povit, 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 dolbaranco sorvesportu, sorgani sonsar bolia, tucia voi pova. On sorgi, tu casoi soi. Sorves porace navieta, ieta ta casoi. On sorgi, tu casoi soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगत आपलेच कुशेन कोश्ट मरण सोंसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही मोजी कूड तुमचे पासत समर्पणची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें तुमी समेस्त घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्यान सासणीक कराराचें रगत पातकाचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासा करात बाबार्थाचो गुट परगटुया तुज्या कुर्सा आनी पुनर्जिवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणदारा आमची सोडवण कर बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुज्या मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर
आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा, फिलीप नेरी फेर्रा आमच्या गवंडी बापा, आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडोय. पुनर्जिवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूत कोर. तांकां तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारी देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे तिचो पोती, भाग्यवन धर्मदुतान सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू ताई पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपद वेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना. मोगाळ भाव भयणीनो, जेजून आमकां मागणें शिकयलां. त्या मागण्याच्या बळान आमी आमकां पवित्र आत्म्याचें बळ, देवाचो उजवाड मागुया. भोव करून आमकां शक्ती दिवं. हें जें कितें महामारी चलता, कोरोना वायरस हें चलता, आमची जायतीं भाव भयणां कश्टावतात, पुराय देश आमचो कश्टावता, रडटात. असल्या वेळार आमी तांकां घोटाय दिवंक जाता ते भाशेन आमच्या जिवितांत कितें करूंक जाता तें करूंक आदार मागुया. आमचे बापा सर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें रास आमकां येवन तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बुगूस, आनी आमकां ताळणेन पडूं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासूर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांचो वस्के आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशेन नत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन स्वर्पात कांडी सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजपोदकी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या बाबार्थाचे दिश्ट घाल. आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी, आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेत आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवी आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमची काकूत कोर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप काटेले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. हे शेळेच्या जेवणाक आपयल्या ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. जेजू काळजांचो वेताना गायन गावया. भावार्थाचे दोळे D5 पेज 49. दिसता तो उंडो, दिसता तांबडो सोरो, शिवतां जेजूची कूड, ताचे जिवे रोखो. भावार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू. तुका पळोवंक बगून आमकां साकोय जेजू. दिसतात सादी मनशां, जाणटी आनी नेणटी,
जेसूची कूड तिचे जिवे सांदे बाबार्थाचे दोळे आमकां तूं दी जेजू तुका पळोवंक बगून आमकां साकोय जेजू प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्यो तांकवार मारेक जल्मलो तो जेजू क्रिस्त खरो देव आनी खरो मनीस म्हूण आनी ताच्या पुनर्जीवनपणा वरवीं आमची सोडवण जाली म्हूण आमी सत मानता. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्कारा वरवीं खऱ्या भावार्थ्यान आमची काळजां थीर कर आनी ह्या संवसारान ताच्या पुनर्जीवनपणा वांटो घेवन सर्गीचे मोहिमेन ताच्या सांगाता सासनाक संतोश भोगूंक आमकां फावो कर. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. देव बरें करूं म्हणटा सॅक्टर 5 ह्या वाठारांतले भाव भयणां हे मिसाची मांडोळ करूंक तयार करूंक आमकां आदार दिल्ल्या पासत. म्हजे खेरीत दिनवास हे म्हजे बरोबर आसलेले मिसाची भेट लायव्ह टॅलिकास्ट करूंक आदार दिता इमॅन्युएल, रोलन आनी एमोस. तेच बरोबर आमचो साकेस्तांव डेवीड आनी कॉयरान आसात टायसन आनी आयज आपणाचो जोम दीस समारंभता एशली. देवान ताचेर आपली पोट बेसांव घालूं म्हूण आमी मागता. म्हजे खेरीत दिनवास फादर रेगन फेर्नांदीस पणजे गोजेन पातकूर कसो वावुरता. देवान ताचेर ताच्या वावराचेर आपली उपोट बेसांव घालूं. फादर आमच्या पाद्वेगार फादर एंथनी, फादर मारियान आनी सगल्या फिरगोजकारांच्या नांवान तुका काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं तुमचे सोवे आसूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचें व्हड उपकार. शेवटाक गायन गावया स्वादीक तुजें नांव T53. स्वादीक तुजें नांव मारिये मोगान हांव उचारता भुरग्या पोरणार्थाहून मारिये काळजान ते सांबाळटा. मारिया मारिया मोदुर्गी मोच्या तोंडा कुरपेसोर मोच्या होतम्या ओ मोल भांडार मोच्या काळसा.